भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार हा बाब जोशुआ वो सारको यंगस्ट MLA हांव आदी यंगस्ट आसलो हावजान आयज जोशुआ हा आनी निश्चितपणे तो जिखून येतलो। तो आयज 60% उलयता, म्हाका दिसता तेका 80-85% वोटींग ह्या वार्डान पडटले आनी लोक आयज हे आहा म्हणजे उमेदीन आहा की यंगस्ट कॅन्डिडेट जे म्हापशा इतली वर्सां बदल जावंक ना ते जातले, म्हणजे काम जे म्हापशान जावपाक जाय हे फुडें आमचो फूल तेंको बाब जोशुआक आसतलो की जी इनकम्प्लीट कामां आहा, रोड सगळे बरे आहा पूण म्हापसा मिन्स बार्देस मिन्स नॉर्थ गोवा आहा, नॉर्थ गोवाचो लोक आमचे हितून येता म्हापसान येता एवरीडे आनी तांकां सुविधा जी दिवपाक जाय ती बाब जोशुआ फुडें सरतलो। तेज्या वांगडा आमी ताका पाठिंबा दितलो, चीफ मिनिस्टर आसतलो, तेज्या वांगडा बाकीचे सगळे आमदार बार्देसचे आनी नॉर्थ गोवाचे तेजे फाटल्यान आसतले की हो जो एरिया आहा म्हापसा हो फूल डेवलप जावचो आनी तेज्या वांगडा सगळे म्हापशेकार तेज्या वांगडा आहाय। आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे हे जे 4 बायपोल्स आहा ते 4य बायपोल BJPचे सगळे जाण निवडून येतले। हे सगळे जाणांनी डिसिजन घेतलेले आहा, लोकांनी डिसिजन घेतलेले आहा। लोकसभाचे कितें लोकसभाचे 2 सीट येता कोण हे आमचो श्रीपाद भाऊ जो गेल्या फावटी 1,06,000 आनी हे जाल्लो तो परतून 1 लाखांनी जिखून येता। डांगी कॉलनी आनी धुलेर ह्यो वॉर्ड जो आहा तो आमकां 60% वयर BJPक हाजे पयलीं मतां पडलेलीं आसा। म्हाकाय दिसता जे भोंवता ते प्रमाणे तशींच मतां पडटलीं म्हणून। आनी आमच्या वांगडा आयज आमचो स्टार कॅम्पेनर आसा बाब मायकल लोबो MLA ऑफ कलांगूट।